Joshua chapter 13 Part 2 कुलामध्ये देश वांटतात, जिंकून घेवंक नासलेल्यो स्वात्यो. आतां जोशुआ पिरायेन वाडून म्हातारो जाल्लो. सर्वेस्परान ताका म्हणलें, तूं आतां पिरायेन वाडलाय आनी म्हातारो जालाय, तरी पूण आनीक जायते वाठार तुवें ताब्यांत घेवचे आसात. हे वाठार उरलेले आसात. फिलिस्तेवकारांचे सगळे जिल्हे आनी जेशू-रितकारांचो आख्खो देश, इजिप्ताक फुडो करून आशिल्ले शिहोर ते उत्तरेक आसलोले एकरोन्हो कानानीतकारांचो प्रांत. फिलिस्तेवकारांच्या 5 राजांचीं आसनां गाजा, अशदोद, अश्केलोन, गात आनी एक्रोन हांगा आसात. अवितकार dok'किनिक आसात. कानानीतकारांचो आख्खो प्रांत आनी सिदोनीकारांच्या ताब्यांत आसलोले मेजरा, अमोरितांचे शिमेर आयिल्ले अफेका आनी जिबल्यांचो देश आनी हेर्मोन पर्वता तोला आसलोल्या बाल गाद थावन हमाताच्या किंडा पर्यान आख्खें लेबनॉना थावन ओस्तोमते वाटेन मिस्रेफोत पर्यान दोंगरी वाठारांत वस्ती वतल्या सगळ्या सिडोनकारांक हांच्या दोंगराल परदेसांतल्या इस्रायेलाच्या दोळ्या मुखार देसा भायर उडयतलो. हांवें तुका हुकूम घाल्ला तसो तुवें फकत हो देश दायज कशें वांटचो. 9 कुलांक आनी मानासेच्या अर्द्या कुलाक हो देश दायज कशें वांट. जॉर्डना थावन वरिश्ठ दर्या मेरेन तुवें तो तांकां दिवचो. वरिश्ठ दर्या तांची शीम जातली. जॉर्डना पलतडी आसलोल्या कुलांचें वर्णन. सुमान्या अभ्यास. मानासेच्या उरलेल्या अर्द्या कुलाक रुबेनीतकारांक आनी गादीतकारांक जॉर्डना उदेंती वाटेन आसलोलें प्रांत दायज कशें सर्वेस्पराच्या सेवका मोइसेसा कडल्यान मेळ्ळां. आरोन नदीचे शिमेवेलें आरोएर, फाल्क्या मोदें आसलोलो नगर आनी मेडेबा ते दिबोन पर्यान मोल. अमोनितांचे शिमे पर्यान हेसबोनांत रात चलयतले अमोरितांच्या राजा शिहोनाचीं सगळीं शारां आनी जिल्ह्यांत तशेंच जेशू-रितकारांचो आनी माकातीकारांच्यो शिमो, आख्खो हेब्रोन पर्वत आनी सालेका थावन आख्खो बाशानचो प्रांत, आनी बाशानांत पेलवांतलो निमाणो उरलेल्या आनी आश्तारात आनी एद्रय हांचेर राज चलयतल्या ओगाची सगळी राजवटकी मोइसेसान हांचेर आक्रमण करून तांकां भायर उडयलोले. तरी इस्रायलीतकारांनी जेशू-रितकारांक आनी माकातीकारांक देसा भायर काडले नात. जेशूर आनी माक्का आयज पर्यान इस्रायेलांत वस्ती करून आसात. फकत लेवीच्या कुलाक दायज दिवंक ना. ताका सांगलोलें तशें सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देवूच ताचें दायज आसलो. रुबनाचें घोराणें. मोइसेसान रुबनीतांच्या कुलाक तांच्या कुलां पोरमोणें वांटो दिलो. तांचो प्रांत म्हणल्यार आर्नोन नदीचे शिमेवयलें आरोएर आनी मेडेबा पर्यान फाल्क्यांत आसलोलो नगर, सोपोट वाठारांतल्या सगळ्या नगरां सयत हेसबोन, दिबोन, बामोत बाल, बेत बाल मेलोन, झाज, केडिमोत, मेफात, किर्याथाय, सिब्मा, आराबा आनी जेरेवा साहार हांच्यो दोंगुरल्यो. बेत पेओर पिसगा पर्वताची उतरणी. बेत हा जेशिमोत. सोपोट वाठारांतले सगळे नगर आनी हेशबोनांत राज चलयतल्या अमोरितांच्या राजा शिहोनाची आख्खी राजवटकी ह्या राजाक आनी तांचे बरोबर मिदियनाच्या कुंडाक येवी.
रेकेम, झूर, हूर आनी रेबा आदी देसांत रावपी शिहोनाच्या चाकरांक मोइजेसान मारून उडयलेले. इस्रायलीतकारांनी तलवारीन मारलोल्या लोकां बरोबर बेओराच्या पुता बालामाक मारलोलो. तो पारकी आसलो. जॉर्डन आनी ताचे प्रांत रुबनीतकारांची शीम थोडली. तांच्या घराण्या पोरमोणे शारां आनी गांवां सयत हें आसलें रुबनाचे पुताचें दायज. गादाचें घराणें. मोइजेसान गादाच्या कुलाक गादाच्या पुतांक तांच्या गोत्रां पोरमोणे वांटो दिलो. तांचो प्रांत म्हणल्यार जाजेर गिलियादाचे सगळे नगोर रब्बाक फुडलो करून आसलोल्या आरोएर थावन आमोनीतकारांचो अर्दो देस आनी हेशबोन तें रामात मिझपे आनी बेटोनी महारायन थावन लो देबार प्रांत पर्यान आनी फालक्यांत बेतहाराम, बेत निमरा, सुकोत आनी जाफोन. हेशबोनाच्या राजा शिहोनाची उरलोली राजवटकी जॉर्डन आनी जॉर्डनाचे उदेंती वाटेन व्हांवतल्या चिनेरोत दर्याचो वाठार. तांच्या घराण्या पोरमोणे नगरां आनी गांवां सयत हें आसलें गादाच्या पुताचें दायज. मानासाचें अर्दें घराणें. मानासेच्या अर्द्या कुलाक मोइजेसान गोत्रां पोरमोणे वांटो दिल्लो महानाय थावन सुरू जावन तांचो वाठार म्हणल्यार आख्खें बाशान. बाशानाच्या राजा ओगाची आख्खी राजवटकी बाशानांत आसलोल्या जायराचे पेणे करपाचे 7 नगोर. जिलियादाचें अर्द आश्तारोत आनी एड्रई. बाशांतलीं ओगाचीं राजकीय शारां. मानासेच्या पुता माकीराच्या पुतांक मुणगे माकीराच्या अर्द्या घराण्यांक गोत्रां पोरमोणे वांटून दिले. अशें मोइजेसान मोआबाच्या मोळार जेरिकेच्या फुडल्या आसलोल्या उदेंत जॉर्डनांत दायज वांटून दिलें. लेवीच्या कुलाक मोइजेसान दायज दिलें ना. ताका सांगलोलें तशें सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव तांचें दायज आसलें. देवाचें उतोरें.